आपणातय आसचें उणेपण हेरांतय आसा म्हणचें आनी आपलें उणेपण तें हेरांतय देखचें, पूण आपणातय तें वळखूंक सोलवचें जायत्यांच्या व्यक्तित्वांत जायते पावटी रोंबून आसता. आपलें उणेपण धांपून व्हरच्याक हेरांचें उणेपण उखलून दाखोवचें थोडे पावटी दिसून येता. मानवशास्त्रा प्रमाणे सयत हें एक व्यक्तित्वांतलें उण म्हणून सांगतात. देखून जेजू आयची सुवार्ता आयकताना एका महान मनोशास्त्री बरी दिसल्यार दिसलो. असलो मनोभाव ताचे लागीं आसा, हाचे लागीं आसा म्हणून बोट जोगचें एके रितीचें कपटपणूच म्हूण दिसत. कित्याक असल्या चिंतपातावन संपूर्ण रितीन आपूण अलग आसा म्हूण सांगूंक कोणाक धैर्य पावत. हे दिशेन पळयल्यार एकामेका जडती करचो मनोभाव वर येवन पळोवंक आनी तो मनोभाव सांडूंक जेजून दिवची शिकोवन भोव खासगेची आनी शीदा काळजाक नाटोवचें तसली. जेजू कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड, मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें म्हणटाना स्वताक पळोवंक, स्वताची जीण वरोवन पळोवंक व्हरतो उलो आसा. आनी एकल्याक आमी तुगताना आमकां सर्गीचो बापी तुगता म्हणून जेजून सांगून दिलां. सुवार्तेच्या उतरान मात्र आमकां येदोळूच तुकून जालां. पेल्या जडती करपाची सलीसताय आनी आमचेच जिणे विशांत वरोवन पळोवपांतली ती कश्टांची गजाल जेजू शिकयता. सुवार्ता मात्र स्वताक सत दाखयता.